नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. भारत मॉरिशस ह्या दोनूय देशांमदल्या इश्टागतीक नवे बळगे मेळटले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. हिंद महासागर देशांतल्या एका लागींचो इश्ट आशिल्ल्या मॉरिशसा वांगडा द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी म्हत्वाचें पावल उखल्लां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मॉरिशसचे नवनियुक्त पंतप्रधान डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम हांचे वांगडा दूरध्वनी वेल्यान संपर्क साधून वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली. हिंद महासागर वाठारांत शांतताय आनी स्थिरताय राखपा खातीर दोनूय देशांनी एकचारान काम करचें अशें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. फुडल्या सप्तकांत भारतांत जावपी AI इम्पॅक्ट समीट ह्या परिशदे खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी डॉ रामगुलाम हांकां निमंत्रण दिलां. ह्या संवादाची म्हायती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान दिला. भारत आनी सेशल्स देशांमदीं नातेसंबंद विश्वास आनी सन्मान हाचेर निंबून आसा. दोनूय देशांचो लोकशाही मुल्यांचेर खर विश्वास आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळें. सध्या भारत भेटेर आयिल्ल्या सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मनी हांच्या सन्माना खातीर काल रातीं राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत खासा कार्यावळी मजगतीं राष्ट्रपती मुर्मू उलयताल्यो. हिंद महासागरांत जोडिल्ले भारत आनी सेशल्स हे एकमेकाचे सैमीक भागीदार आसात. सेशल्सची सुरक्षा, उदरगतीच्यो गरजो, पायाभूत सुविधा, व्यापार, शिक्षण आनी संरक्षण ह्या सारकेल्या मळाचेर भारत सदांच सेशल्स देशाक सहकार्य करूंक तयार आसा अशी गवाय राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार दिली. दोनूय देशाच्या राजनैतीक संबंदांक 50 वर्सां पुराय जातात. ते फाटभुंयेर डॉ हर्मनी हांची ही भेट म्हत्वाची आसा. ह्या भारत भेटे मजगतीं डॉ हर्मनी हांणी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांची लेगीत भेट घेतली. केंद्रीय अदमासपत्रकावेल्या चर्चे पयलींच वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी वांगड्यांनी आक्रमक पवित्रो घेतिल्ल्या कारणान लोकसभेचें कामकाज आयज लेगीत 2 फावटी तहकूब करचें पडलें. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत जोरदार घोशणाबाजी करून विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ करून कामकाज आडावन धरपाचो यत्न केल्ल्या कारणान 2 फावटी कामकाज तहकूब करचें पडलें. सकाळीं 11 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आनी तृणमूल काँग्रेसीच्या खासदारांनी अवध्यांत देंवन गोंदळ घालपाचो प्रयत्न केलो. प्रश्न वराचो काळ सुरूच दवरिल्लो, मात बोवाळ कायम उरिल्ल्यान पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत परतून 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. ह्या वेळार संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी पक्ष चर्चा करपाक तयार आसतना काँग्रेस अदमासपत्रकाचे चर्चेंत आडमेळी हाडटा असो आरोप केलो. सर, ये बजट का समय है. मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए. हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं. नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है. वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, DMK के, उनके नेता भी बोलने के तैयार है. कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान अक्षय उर्जा वाठारांत इतिहासीक प्रगती केल्या अशी माहिती केंद्रीय नवीन आनी नविनीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज राज्यसभेत दिली. अक्षय उर्जेची तांक 81 गिगावॅट वेल्यान 272 गिगावॅट मेरेन पाविल्ल्याची माहिती तांणी जापीत दिली. राज्यसभेत आयज ग्रीन हायड्रोजन आनी PM कुसुम येवजणे वेल्या प्रश्नांक मंत्री जोशी जाप दिताले. मोदी सरकारान सौर उर्जेची गरज वेळीत वळखून ताचो लाव गरीबांतल्या गरीब मनशां मेरेन पावयला अशें सांगून विरोधकांक सुर्या परस ताच्या पुताचीच अदीक काळजी आसतली असो तोमणो तांणी ह्या वेळार मारलो. अक्षय उर्जा उत्पादनाच्या वाठारांत संवसारीक पावंड्यार भारतान तिसरी सुवात घेतल्या अशें लेगीत मंत्री जोशी हांणी जापेत सांगलें. हमारे बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इसके अलोकेशन किया है, that is why India is become overall third in solar and fourth in overall renewable energy in the entire world. Sir, this is the greatest success story which we can showcase, not as only the Prime Minister himself has said, whatever भारत ने जो अचीव किया है, सिर्फ मोदी जी का ही अचीवमेंट नहीं है, कम से कम ये भारत का अचीवमेंट करके हमको मान के चलना है मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है.
राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हाणें आयज गोंय आनी देशाच्या उदरगती संदर्भात अतारांकीत प्रश्नावरवीं प्रश्न उपस्थित करून वेगवेगळ्या विशयां कडेन सरकाराचें लक्ष वेधलें. तातूंत जलशक्ती मंत्रालय, घर निर्माण आनी नागरी वेव्हार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया उद्देग आनी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान ह्या खात्यांचो आस्पाव आसा. ह्या लेखी प्रश्नाचेर संबंदीत खात्यांनी लेखी जाप दिल्या. मजगतीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी राज्याचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो आनी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेठ तानावडे हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. दाबोळी विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आनी रोजगार ह्या सारकेल्या विशयांचेर गोंयच्या फुडाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्र्या वांगडा संवाद साधलो. संसदेत मानून घेतिल्ल्या केंद्रीय अदमासपत्रक 2026-2027च्या फाटभुंयेर पणजेंत आयज भारतीय जनता पक्षाचे वतीन खासा पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गोपाळकृष्ण अग्रवाल आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नाईक हांणी अदमासपत्रका विशीं म्हायती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टीचे पडसाद ह्या अदमासपत्रकांत पडटात आनी ताचो लाव देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर जातलो असो हावेस ह्या वेळार तांणी उक्तायलो. जीवनावश्यक वखदांचे दर उणे करून आयुष वैजकी वाठारा खातीर अदीक निधीची तजवीज करप, गोंयच्या उदरगती खातीर 1405 कोटी रुपयाची तजवीज करप, खाजन शेती खातीर येवजण्यो आंखप ह्या सारकेल्या गजालींक लागून गोंयच्या उदरगतीक आनीक नेट मेळटलो अशें ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. This is the 11th budget that Bharatiya Janata Party has presented, and in every budget there was a particular focus. There were big initiatives that took place in every budget, but when we talk to the people, those people who can use, who get benefited out of that budget proposals or provisions or government policies, etc., this is a policy statement of the government. It's a vision document, though it contains only an years of expenditure and revenue collection, but it has also a lot of policy statement in it. 2014 ते 2026 ह्या येद्या व्हडल्या कालखंडान भितर भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले किंवा निर्मला सीतारामन जी आसतले तो पर्यंत हांच्यांनी बजेट प्रेजेंट करतना देशाचे चित्र केदे व्हडलें फुडें वतलें, देश कसो आर्थीक हातूंत भितर सुबत्ता आसतली आनी त्याच बरोबर विश्वगुरू जावपाची जे आमच्या वाटचालीक भितर आमकां कसो एक वाट मेळटली हें दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. पक्ष म्हणून आमकां अभिमान आसा की आमकां अशें एक व्यक्तिमत्व ह्या भितर लागला. तांच्यांनी सखोल प्रत्येक स्तराचेर बारीकसाणेन विचार करून ह्या बजेटाची मांडावळ केल्ली आसा. भारत सरकाराच्या घर मंत्रालयाच्या समन्वयान नागरी संरक्षण क्षमता ह्या 7 दिसांच्या प्रशिक्षण शिबिराचें आयोजन वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेंत केल्लें. ताचो समारोप सुवाळो जालो. ह्या वेळार होमगार्डाच्यो डेप्युटी कमांडंट आनी डेप्युटी डायरेक्टर श्रीमती एजिल्डा डिसूजा, सिव्हिल डिफेन्स अधिकारी शर्मिला जुजाड, संकश्ट व्यवस्थापन तज्ञ नितीन नाईक, ओंकार गुप्ता, उजो पालोवपी अधिकारी संतोष गांवस, नागरी संरक्षण वॉर्डन ॲडव्होकेट हर्षा नाईक, रुपेश पर्वतकर, विजयकुमार सुर्लकर, राजन झोरे, शशांक फडते हे हजर आशिल्ले. ह्या 7 दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यावळींत संकश्ट व्यवस्थापन, उजो पालोवपी आनी संकश्ट नियंत्रण आनी संकश्टकालीन नियोजन ह्या विशीं 24 वांगड्यांक प्रशिक्षण दिलें. होमगार्डाच्यो डेप्युटी कमांडंट जनरल श्रीमती एजिल्डा डिसूजा आनी शर्मिली जुजाड हांच्या हस्तुकीं प्रशिक्षणार्थ्यांक प्रमाणपत्राचें वांटप जालें. एजिल्डा डिसूजा हांणी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली. Training will empower you to serve the society better, to rescue people, and whenever there are disasters, I hope you are all ready to go as first responders, whether it's a fire disaster, cyclone disaster, landslide, or any other natural calamities, or even if for war, the civil defense are the first responders who help the country in rescue, evacuation, and also first aid, helping the doctors, giving management to the deceased, and in all aspects civil defense play a very crucial role. I am very thankful to the principal PTS for hosting this workshop. Also thankful for all the instructors and master trainers and each and every civil defense volunteer who ordered present here today. Because without you, this training would not be a success.
भारत आणि पाकिस्तान हांच्यामदलो T20 विश्वचषक क्रिकेट सामनो निमाणो खेळपाचो निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट मंडळान घेतला. हाचे पयलीं भारता वांगडा सामनो न खेळपाचो घेतिल्लो निर्णय पाकिस्तान सरकाराच्या अधिकृत परवानगी उपरांत PCBन जाहीर केला. फाटल्या कांय दिसा सावन ह्या विशयाचेर आशिल्लो वाद आतां संपुश्टांत आयलो. 15 फेब्रुवारी दिसा कोलंबोंत भारत पाकिस्तान हांचे मदलो खेळ थरिल्ल्या वेळा प्रमाण जातलो. हाचे पयलीं पाकिस्तान पंगडान सरकाराच्या सल्ल्या प्रमाण भारताआड न खेळपाची भूमिका घेतिल्ली. ICC, पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ आनी बांगलादेश क्रिकेट मंडळ हाचे मदीं जाल्ल्या म्हत्वपूर्ण बसके उपरांत हो निर्णय घोशीत केला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.